हॅलो हाय नमस्कार कार्मेल किरणाचे अनबॉक्स विथ डायस म्हणले कार्यक्रम वीक्षण करच्या सर मोगाच्याक मुझे कलते प्रणाम हांव वेन्सिटा डायस तुमचे समोर आमच्या समाजेंत सभार तालेंतांनी भरलेले युवजन लिपोन आसात तांतलो एकलो युवक आज आमचे मदेगत हजर आसा करंटली इज परस्यूइंग हिज डिग्री इन सेंट अलोयशियस कॉलेज तो एक स्टेट लेवल स्पोर्ट्स प्लेयर इंग्लिशांत एक संज्ञा आसा म्युझिक इज द युनिवर्सल लँग्वेज ऑफ द मॅनकायंड ह्या युवकान कीबोर्डान सभार ग्रेड ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ लंडन म्हणल्या संस्थांत पदवी आपणयल्या ताणें सभार वजंत्रांनी माहीत जोड घेतल्या ही ओन्स अ बँड ग्रुप कॉल्ड कोस्टल रिदम अँड अ प्रोडक्शन स्टुडिओ नोन एज मॅक स्टुडिओ तितलेंच न्ही मोगाचें न्हू ताणें 14 वर्सांचे प्रायर ॲट द एज ऑफ 14 ताणें ताचें टिचींग कॅरियर आरंभ केला आनी हो तालेंतवंत युवक जावन आसा बजाल फिरगजेसो शर्विन फर्नांडीस हॅलो शर्विन कसो आसाय तूं तुम्ही कशे आसा आमी हुशार आसा अनबॉक्स विथ डायस ह्या कार्यक्रमात तुका हांव मोगाचो स्वागत करता हार्टी वेलकम टू यू शर्विन तुजे एचिवमेंट्सा विशयान आमी जायते आयकलां आनी ह्या शोवान आमकां ताचे विशयान उलोवंक आसा सो ताच्या पयलें तुजें मोटिवेट इंट्रोडक्शन दिवं येतगी लायक तूं जल्मलो गांव तुज्या वडिलां विशयान ओके मुझे नाव शर्विन फर्नांडीस हांव बजाल फिरगजेसो आतां करंटली सेंट अलोयशियस कॉलेज डिग्री करना आसा म्हजी मम्मी एक गव्हर्मेंट टिचर जावन आसा आनी डॅडी बिझनेस सांबाळटा टूर्स अँड ट्रॅवल्स नेनस मॅक्स ट्रॅवल्स ओके शर्विन सो तुका सबार इंस्ट्रुमेंट्स खेळूंक कळीत आसात सो विच आर ऑल इंस्ट्रुमेंट्स यू नो टू प्ले फर्स्ट हांव सेकंड स्टँडर्ड आसतना शिकलो जावन आसा कीबोर्ड मागीर गिटार शिकलो ताच्या उपरांत स्लोली एज दुसऱ्या वांटो मेळटाना उलोवन जाताना आय स्टार्टड लर्निंग मेलोडिका देन आय स्टार्टड लर्निंग वायलीन फ्लूट पर्क्युशन्स ड्रम्स युकेलेली अँड सिंग करता सो म्युझिक प्रोडक्शनही सांबाळटा सेकंड स्टँडर्डान आसतना तुवें स्टार्ट केलें तुजें म्युझीक कॅरियर सो हे सर्व म्युझीक तुका शिकयलो सर कोण सायमन पायस जावन आसा बजाल फिरगजेसस हो सायमन सर बजाल सो भोव फामाद म्युझिशियन ताणें मुस्त भुरग्यांक तरबेती दिवन उंचल्या हंताक पावयला हांवूय ताची स्टुडंट सो शर्विन तुका एक म्युझिशियन जावंक तुका इंट्रस्ट खंय जावन आयलें लायक तुज्या फॅमिलीन कोणी तरी म्युझिशियन आसात की इंट्रस्ट म्हणून नातले म्हज्या मम्माक मस्त इंट्रस्ट आसलें जसो पूत एक म्युझिशियन जायचे म्हणून सो ते दाडा तिणें फोर्स केल्ल्याक हांव आज ह्या लेवलाक येवन पावला वाव शर्विन तुज्या मम्मीक कंग्रॅच्युलेशन म्हणाजे शी इज अ बॅकबोन रायट तिणें तुका प्रोत्साहन दिल्ल्या वरवीं ह्या हंताक तूं पावलाय कंग्रॅच्युलेशन्स टू युअर मॉम तर मोगाचें न्हू आतां हे कोस्टल रिदम बँड ग्रुप तांचे टॅलेंट प्रदर्शन करतात You are my strength when I am weak. You are the treasure that I see. You are my all in all. Seeking you as a precious jewel, not to give up, be a fool. You are my all in all. Jesus.
एज ऑफ 14 यू स्टार्टेड युअर टीचिंग कॅरियर. इतल्या ल्हानशा प्रायर तुवें टीचिंग कॅरियर आरंभ केलें. सो हाचे विशयान इल्लें माहिती दिवयेत गी. येस डेफिनेटली. स्कुलार आसतना स्कुलांतून पाटी आयल्या उपरांत मम्मान सांगलें की अशें सरान फोन केलें, सायमन सरान फोन केलें, ट्रिनिटी स्कुलार शिकोवंक ऑपॉर्च्युनिटी आसा, वेताय गे म्हणून. सो मागीर सचिन सर आसा ओनर ताचो, सो ताका मेळोवंक म्हूण मणिपाल गेलो. सो थंय उलोवन जावन ताणें म्हाका एक चान्स दिलें शिकोवंक. सो थंय शिकोवन जाताना मागीर मुखार म्हाका संदेश इन्स्टिट्यूटांतून फोन आयलें, कॉल ऑफर्स आयलें शिकोवंक. सो आतां प्रेझेंटली संदेश इन्स्टिट्यूट शिकयता. तांच्या हातान बेलतांगडी, पुत्तूर ऑनलायन क्लासेस एज वेल एज म्हजे ऑनलायन क्लासेस काडून घेता. मागीर रिदम एंड बिट्स थंय शिकयता. 14 वर्सांचे प्रायर म्हणटना तुमचो एक भुरगो आनी तुवें दुसऱ्यांक भुरग्यांक शिकोवची म्हळ्यार इट्स रियली ग्रेट. शोविन, तुका स्पोर्ट्सान इंट्रस्ट आसा न्ही? सो विच आर ऑल स्पोर्ट्स यू नो टू प्ले अँड वॉट आर अचिवमेंट्स इन दॅट? फर्स्ट स्टार्ट केलें वॉलीबॉल हांव प्रायमरी आसलो. ताच्या उपरांत स्पोर्ट्स डे आसले स्कुलार. सो थंय आसतना कितें 100 मिटर्सार फर्स्ट आयलो म्हणून मागीर आमचो पीटी सर आसलो अनिल सर म्हणून. सो ताणें म्हाका मस्त पाठिंबो मस्त सपोर्ट केला. एवरी मॉर्निंग अरावंड 7:30 to 8:30 9 म्हणसर प्रॅक्टीस करयतालो. सो तेदा आसलें म्हणजे इव्हेंट हर्डल्स 80 मिटर्स हर्डल्स आसलें. ताच्या उपरांत तातूंत अचीव करून डिस्ट्रिक्ट्स मदीं स्टेट्स म्हणसर गेला. स्टेट्साल मेडल जावना बट पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट आहलें. मागीर हायस्कुलाक येताना हँडबॉलाक जॉयन जालो बिकॉज आय वॉन्टेड टू जॉयन एन आर्मी डिफेन्स फोर्स. सो तें एक वाट आसलें वचोंक. सो हँडबॉलाक जॉयन जालो. हँडबॉलांत आमी ऑलमोस्ट स्टेट्स आनी स्टेट जुनियर्सांनी परफॉर्म केला, प्रॅक्टीस केला. मस्त प्रॅक्टीस करून तातूंतय आमी मस्त वावंट काडल्या. सो थंय सपोर्ट केल्लो आमकां एक हायस्कूल असो पीटी सर जावन आसलो प्रवीण सर. ताच्या उपरांत कोच जावन आसा मुकेश सर. सो हाणें म्हाका मस्त सपोर्ट केला. शोविन, तुजे स्पोर्ट्सान इतले अचिवमेंट्स आसात, रियली ग्रेट. सो तूं आतां तुजी डिग्री शिकोवन आसाय. प्लस यू ओन अ बँड ग्रुप कॉल्ड कोस्टल रिदम अँड अ प्रोडक्शन स्टुडिओ मॅक्स स्टुडिओ. प्लस तूं दुसऱ्या भुरग्यांक शिकोवन आसाय म्युझीक. सो हें सगळं तूं कशें हँडल करताय? हँडल करचें पळय इल्लें डिस्टर्बन्स जाता बट मेन थिंग इज वी नीड अ मेन पीस एंड सॅटिस्फॅक्शन. सो सॅटिस्फॅक्शन आनी पीस नासल्यार आमकां कांय करूंक जायना. सकाळीं सुमार एक 5:30 क्लासेस सुरू जाता ऑनलायन क्लासेस. सो थ्रू आउट द डे क्लासेस आसा. मदीं जाताना कॉलेजीचे ऑनलायन क्लास आसात. कॉलेजीक वचचें पडटा थोडे फावटी ऑफलायन क्लास सुरू जाल्ल्या वेळार. मागीर सांजेचे 4 वरां तावन म्हजें रिदम एंड बिट्सार क्लासेस जाता म्हाका. सो एक पर्यांत एक 10:30 11 11:30 म्हणसर क्लासेस आसता. ताच्या उपरांत म्युझीक प्रोडक्शनाचें काम करता हांव. सो मागीर देन द स्केड्यूल रिपीट्स. व्हेरी बिझी. फेवरेट म्युझिशियन्स मँगलोरार जाल्यार एकलोच आसो लॉयसन कॉडा. तो मस्तो एक इन्स्पिरेशन जावन आसा बिकॉज ही प्रॅक्टिसीस अरावंड 8 hours a day. सो तो बरो एक म्युझिशियन, व्हेरी डावन टू अर्थ. सो ताच्या उपरांत येता म्हजो खूद सायमन सर जावन आसा. ही इज अ गुड म्युझिशियन अँड व्हेरी हंबल अँड डावन टू अर्थ पर्सन. सो तांचे तो शिकोवन हांव इतलो वयर पावला. वाव, इट वॉज रियली स्वीट. शोविन, तुजे तावन प्रोत्साहित करची, एनकरेज करची एक शॉर्ट मेसेज दिवयेत की? डेफिनेटली. मेन थिंग जावन आसा एका मनशाक जाय आसली सोंसणीकाय. म्हाका सोंसणीकाय नासली बिकॉज आय वॉज व्हेरी स्मॉल. म्हणजे नाका वयर आसलेलो म्हजो राग. सो फ्रॉम एज 14 आय ट्राय टू कंट्रोल अँड नाव आय हॅव व्हेरी बीन कंट्रोल्ड नाव. सो शिकयताना एक इंट्रस्ट जायचे एक तें. ताच्या उपरांत
मेन मोटीव इज टू बी एक इन्स्ट्रुमेंट काडले एका इन्स्ट्रुमेंटार तूं वचपाचें आनी मेनली जावन आसा पार्ट्स वयां कोणी लागू जायना सो नाव मेन मोटीव इज जस्ट टू have interest on my music thing, support my family and have a good future. So युवा जनांक सांगता की तुमकां जें कितें तुमी करतात तें तुमकां सॅटिस्फाय जावच्या खातीर करा आनी तुमकां पांय ओडची जाणां मस्त येतात सो प्लीज तांकां सकयल घाल तुमी वयर येवंक पळयनाकात गेट हँड टू हँड स्टँड युनायटेड अँड सपोर्ट ईच अदर करेक्ट सांगले शोभेन युवा जनांनो आळसाई सांडून उर्बेन भरून तुमच्या तालेंतांक त्राण भरात आराम कष्टाचो जाल्यार अंत्य सुकाळ जातलेंच Mujiku tu sobiku tu kasniarda Pakli tu fulaci sobai gulo baci tu kas pinteraita Moga ku tu jauh dita Yenya ku tu jawando dita Moga ce amce parvyace zode Sobtat lagna pude मोगाचे आमचे परव्याचे जोडे सोबतात लग्ना पुढे बाकी तुझी गोत किती सोबी गोत तू कासनी अर्धा पाकळीत फुलाची सोबाय गुलाबाची तू कास पेकरायता बाकी तुझी गोत किती सोबी गोत तू कासनी अर्धा पाकळीत फुलाची सोबाय गुलाबाची तू कास पेकरायता आम्ही एक आता गेसिंग चॅलेंज म्हणजे गेम चलोवन वरता सो यू विल बी ब्लायंड फोल्डड आनी एका बोलांत थोडे ऑब्जेक्ट्स असतात थोडे थिंग्स मे बी वेजिटेबल्स फ्रूट्स एनीथिंग नॉट ओनली वेजिटेबल्स अँड फ्रूट्स सो यू हॅव टू गेस दॅट आनी गेस करून तुका 30 सेकंड्स ऑफ टायम आसा आनी तुका गेस करूनच रावंक न्ही वन ऑब्जेक्ट एकच पटी गेस करूंक तुका ओके अंडरस्टूड ना ओके लेट्स गेट रेडी ऑल द बेस्ट करतल म्हणजे योर टाइम स्टार्ट्स नाउ ना गेस एकच पटी आन्सर सांगू नो नाही किती ना कितले येता म्हूण कळटा टाइम जालो सो आता गेस कर तुका जस्टेशन्स सो दिस इज यू कॅन स्मेल इट नाव दिस इज जीरा wait I will show it later okay so the next thing okay which fruit is this pomegranate yeah correct pomegranate like ghee okay so the last thing तू एकच धरलं what is that no carrot no you are near yeah fast and smell it okay you can done this is my taste this is radish yes, exactly so done so these were the objects yes and you got 1 out of 3
इट्स ओके नो प्रॉब्लेम नॉट बॅड या शोवेन अनबॉक्स विथ डायस तशेंच कार्मेल किरणाच्या तर्फेन हांव तुका देव बरें करूंक म्हणटा ह्या शोआक आयल्याक अँड ऑल द बेस्ट फॉर युअर फ्युचर एंडिवर्स थँक्यू सो मच थँक्यू कार्मेल किरण आणि अनबॉक्स विथ डायस म्हाका हांगासर आपोवन अवकाश दिल्याक आनी म्हजे इंटरव्यू घेतल्याक हांव देव बरें करूं म्हणटा थँक्यू शोविन मोगाच्यानो हे जावन आसा शोविनाची कोस्टल रिदम बँड ग्रुप आता तुम्ही तुमचे इंट्रोडक्शन दिवचे म्हजें नांव कॉलिन जेनिश वेगस आनी हांव बेळूर फ्रिगेजीचो हांव म्युजीक टीच करना आसा म्हजें नांव रुबन अल्वारेस हांव वामंजूर फिरगोजिसो आतां हांव एलोशियस कॉलेजींत थर्ड इयर BCom करता तसो म्हजें नांव देवेंद्र डिसुजा हांव ओमजूर फिरगज येवन हांव एक विज्युअल जॉकी जावन काम करना आसता म्हजें नांव जॉसलिन सॅव्योवास हांव अशोकनगर फिरगजेचो सावंड हाऊस म्हणल्यार कंपनींत रेंटल कंपनींत हांव सावंड इंजिनियर जावन वावर करना आसा म्हजें नांव रॉल्विन सर्डाना कॉर्डेल फिरगजेसो हांगासर आयच्या कार्याक सावंड टेक्निशियन जावन आमी हांव आयल्या सो मोगाच्यानो नेक्स्ट एपिसोडान आमी परत मेळटले ओनली ऑन कार्मेल किरण यूट्यूब चॅनल स्टे ट्यून्ड